याज्ञिकाक येवकार दिताना गीत आमी गावया 8:30. Ulasani Sorves pora vakana soglia bucia no deva kayon kora Ulasani Sorves pora vakana soglia bucia no deva kayon kora Sorves pora ci seva kora Anodanda ci pokri kora Sorgita gaun vito soda Sontosania deva mukan Hallelujah 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 बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारे भाशेन बरी खबर परगटाव तेदना जेजूच्या खुशालकायेचे आमी गोवाय. जशे पोरी आंकवार मारेन जेजूच्या वावराक तेंको दिलो तशेंच आयज नव्यान सोमरमतेल्या भावा भयणांनी मारे भाशेन जेजूची बरी खबर परगटून जेजूच्या खुशालकायेंत आमी नीज गोवाय जावंक वावुरतना संवसारभर कोविड-19 हे निश्ठूर पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणाक बेगीनूच पेकोवणी फावो करूंक सायबीण मायेचे मजतीन आमकां बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर येदे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून तेच बापाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दवरून म्हणुया हांव पातकी सोड पडलेला देवपा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायदिवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुर्विदाद देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर सोम्या काकुटकोर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकुटकोर सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकुटकोर. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत मारेचे विनोनीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया जेपुता तो करो देवचे पवित्र आत्म्याचे एक पडांची येता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडविकेचें कारण न्हय. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोता. म्हजे आप खोशेन
हें काम केलें जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे आदीं केल्लो कारबार हांव मानून घेतां अशें जालें. तर म्हजी मजुरी कितें? इतलेंच, शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, हातूंच आसा म्हजी मजुरी. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनय जाता तितल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवचे खातीर जुदेवां सोरी हांव जुदेव कसो वागलो. समृद्धीचे आदीन आसलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर जोरूय हांव समृद्धीच्या आदीनपणांत ना, तरूय समृद्धीचे आदीं आसलोले परी हांव वागलो. तशेंच समूट नासलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव समूट नासलोले परी वागलो, तरी हांव देवाचे समृद्धी भायर आसलोलो मनीस म्हूण म्हाका धरूं नाकात. सारकें सांगून हांव क्रिस्ताचे समृद्धीच्या आदीनपणांत आसा. असोक्तांक जोडून घेवचे खातीर असोक्ता मोदें हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक तरेतरेच्या लोकां पासत हांव तांचे मदलो एकलो जालो. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब गीत गावया. B7. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वैकटेल्या. 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 इस्पोटी साश्रागी पोटेल्या सदांच तुझे नाव वैकटेल्या. सर्वेस्पराक मान फोगो आमचो, ताचो तूं आमच्यान घेवन वचो. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वैकटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वैकटेल्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय जय. Gori baboy ashi sogli sore kota रावल्या आमी. कितले बरे कितले सोबी सोबी. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय जय.
परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे सुगुवोतोमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या आस्त्या एका शारांत दोणवळून गेली आनी जाकऱ्याच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, वस्त्र्यां भितर तूं सोदय आनी सोदय तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोबे येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा ते बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोतमारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे सुबुवोतो महान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणो, जेजू क्रिस्ताताईन सायबीण माय आपल्या जोल्मांतान जेच्या खुर्सा मोळींत तिणी सदांच ही बरी खबर पोरगोटली. सायबीण माय सदांच सगल्यांक एक देखीची आवय जाली आनी आयज हो विशय तुमी काडला. सायबीण मायन बरी खबर पोरगोटली. आयज हो विशय आमी फाटीं दवरून आयज एक सायबीण मायचो गुणांचेर आमी नियाळ करुया. आनी हो गूण म्हणल्यार सायबीण माय व्हरतली मनीसपणाची ओस्तरी. सायबीण माय व्हरतली एक मनीसपणाची ओस्तरी. हाचेर आमी थोडोस आयज नियाळ करुया. एक ल्हान भुरगीं आसलें आनी हें ल्हान भुरगें एक दीस आपल्या फ्रेंडाशी वेता, फ्रेंडाच्या घराशी वेता आनीक हे फ्रेंडाच्या घराशी तें आसलें आसतना घरांत तें लेट पावता आनी घरांत लेट पावता तें पळोवन ताचे आवय बापूय ताका जोर कोत्तात. तूं कित्याक लेट जालें? खंय तूं गेलेलें? सांग ती म्हणटात. आनी हें ल्हान भुरगें सांगता, हांव म्हज्या इश्टाशी गेलेलें, म्हज्या इश्टाच्या घराशी हांव गेलेलें. आनीक परत ती ताका विचारतात, तुवें थंय वचोन तुवें कितें केलें? आनी हें भुरगें म्हणटा, म्हज्या इश्टाची ग्रॅनी मेलेली, तिका पळोवंक तिका पाचारूंक हांव गेल्लें. आनी आयकून ताचे आवय बापूय आनीक ताचेर चाळवतात, बेजार जातात, कित्याक तूं मोरणाच्या घरांत गेल्लें म्हणून. आनी ताका सांगूंक लागतात, तुवें वचोन तुवें ताका कितें केलें? आनी हें भुरगें सांगूंक लागलें, हांवें फकत म्हज्या इश्टिणीक गोट वेंग मारून हांव रडलें. म्हज्या इश्टिणीक हांवें गोट वेंग मारून हांवें म्हज्या दुकांतल्यान वा दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सोडलीं. म्हाका भाव भयणो, हे भुरग्या सोवे आमकां मनीसपण कितें पळय तें
आमकां थावें जाता. ताचे लागीं कांयच करूंक जायना ना, पूण एक मोगाची वेंग मारून आपली भावना ह्या घोराब्यांक तें फावो करता. जरी तर आमी सायबीण मांचे जिविताचेर आमी नदर मारून पळयल्यार सायबीण मांय व्हरतली एक मनीसपणाची ओस्तरी. जेन्ना तिका आयज बोडवो कोळीत करता तूं गोरबेस जातली. आनीक ही सायबीण मांय आपल्याकूच विसरून आपलें सगळें फाटीं दवरून ती आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. सगळें आपलें विसरून तिका चड गरज ती वळखून घेवन ती आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. जरी तर तुमी इस्रायलांत पावले जाल्यार जुदेयांत पावले जाल्यार तुवें आजुनूय हें घर आसा, हें घर बरे भाशेन सामान दवरलां आनी जायतो लोक थंय पळोवंक वेतात. आनी थंय बांय आसा. जेन्ना सायबीण मांयन आपले मावशे भयणीक गरज ते प्रमाणे उदक थंय काडटाली आनी जायते भाशेनी तिचे गरजाच्या वेळार ती तिका सगळो सांगात दिता. हो जावन आसलो एक सायबीण मांयचो हुस्को आपले मावशे भयणीक. सगळें आपलें फाटीं दवरून सगळें विसरून ती तिका भेट दिता. आनी दुसरे वदान इस एलिझाबेथ कुशेन भरता, कुशेन मुरगोटा, कितलें व्हडलें म्हाका भाग म्हाका फावो जालें तुका म्हजे अशी येवंक. आनीक ती व्हडल्यान दिनवासता आनी वाकाणटा, कित्याक असलें भाग तुका येवंक म्हजेशी देवान म्हाका भाग फावो केलें. दुसरी वस्त आमी पळयता सायबीण मांयची. जेन्ना काना गांवांत जेन्ना सोरो उणो पडलो तेन्ना सायबीण मांय हे चाकरांक ती सांगता, तो सांगता तितलें तुमी करात. तो कितें सांगता तें तुमी करात. आनी एके भाशेन सायबीण मांयन हुस्को दवरलो. आयज घडयेक ही सायबीण मांय आसली जाल्यार हे जेजूक म्हणटली आसली, बाबा मोटरसायकल घेवन वच आनी तुजी वस्तू ताका हाडून दी, तांच्या गोरजांक तुपा अशी म्हणटली आसली. पूण आयज सायबीण मांय तिचे सगळें हुस्को मोग आसलो आनीक ती म्हणटा तुमी तांकां कितें सांगता तें तूं कर. आनीक सायबीण मांयन एके भाशेन हे परिस्थितीन तांकां वळखून घेता, ही परिस्थिती तांची सोजमोता आनी तांच्या आदाराक पावता. तिसरी वस्त सायबीण मांयच्या जिवितांत आमी पळयता ती म्हणल्यार जेन्ना जेजू खुर्सार घेवन वेताले तेन्ना खूब ती रडटा. एक आवय कशी तिच्यांनी आपल्या पुताक कांयच करूंक जायना, पूण तिचे दोळे आपल्या पुताचेरूच आसतात. दोळे पुताचेरूच लावून ती आपली एक आवय पुताक म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सांगाताक आसा. जरी तर म्हज्यानी तुका कांयच करूंक जायना, म्हज्यान तुका आदार दिवंक जायना, तेंको दिवंक जायना, पूण ह्या तुज्या कोश्टांत हांव तुजे सांगाताक आसा. आनी दोळे लावून ती आपल्या पुताचे दूख बरे भाशेन मानून घेतले आनी सोजमून घेतले. चवथी वस्त आमी सायबीण मांयच्या जिविताचेर आमी पळयता ती म्हणल्यार जेन्ना जेजूक मारलो तेन्ना, जेजूक मेलो तेन्ना हे सगळे सीस भिवून आसले, घरां बंद करून आसले, भिवून आसलेले. आनीक असल्या वेळार ताचो मोगाचो सीस जुवांव जेजूचो खूब मोग करी अवूय रडटालो, अवूय सगळें कोबार जालें म्हूण सोजमोतालो. पूण सायबीण मांय हे जुवांवाक बुजवण दिता, गोटाय दिता, बळ दिता. भिये नाका, तुजे सांगाताक हांव आसा. आमी मेळून हो जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरूया. एके भाशेन
हे ताच्या कोश्टांत जुवांक बुजवण आनी घोटाय दिता. हे ताच्या सिसांक हेच बोळ ही सायबीण माय फावो कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणो, हे 4 गूण एके भाशेन हे सायबीण मायचें जिवीत कसलें जालां तें आमकां थावें जाता. आयज आमचे समाजाचेर आमी नदर मारुया, नियाळ करुया. सायबीण माय जशी वरतली एक वस्तोरी मनीसपणाची. मनीसपण कितें पळय तें आपल्या कोन्यांतल्यान, आपल्या जिवितांतल्यान तिणें दाखोवन दिलें. आनी हेंच आपल्या जिवितांत, खाशा जिवितांत तिणें केलें. आयज आमी जाणव आख्खो संवसार गोंडोलाक सांपडला, उचामोळान सांपडला. जायतो लोक हे कोवीड पिडेक लागून मरून वेतात. पूण असले परिस्थितींत आमी कशे भाशेन मनीसपण दाखोवंक जाय तें आमकां दोन एकल्यान शिकूंक जाय. कित्याक आयज आमकां जायत्या जाणांची गरज आसा. जायत्या जाणांक आमच्यांनी आदार दिवंक जाता. जरी तर ताका पॉजिटीव मेळ्ळा म्हूण आमी घरांत बसून रावचें न्हय, पूण जायते फावटी आमी ताका दुसरो आदार आमी दिवंक जाता. पयर फाटींच म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो, कुंकोळी एका कुटुंबांत एक कोवीड पिडा जाली आनी कोणूच ताका सांगात दितलो नासलो. ताचो भाव बेटलपाटी रावतालो आनी हो ताचो भाव बेटलपाटीसान तो कुंकोळी येतालो ताका जेवण घेवन वा सामान घेवन. पूण आयज एकूच आमी नदर मारुया. कितले आमचे यूथ आसात अशेंच भोंवतात. असले वस्तूंनी आमी ल्हान ल्हान वस्तू करून ताका आमी आदार दिवंक जाता. इतले कुंकोळीसान बेटलपाटी येवन कितले पयस आमी गांवांत आसतनाय आमच्यांनी जाय तो आदार करूंक जाता. हें जावन आसा आमचें मनीसपण. आमी हे असले परिस्थितींत हे कोविडांत आमी दुसऱ्या सोबें दाखोवया. कित्याक आमचेच गांवचे आमी उठुया आनी एकामेकाक आमी आदार दिवया. न्हय पयसान आयलेले आमचेच गांवांत आसलेले यूथ तरणाटी सगळे फुडें सरुया आनी असले मनीसपण आमकां ह्या समाजांत आमी दाखोवया. म्हज्या भाव भयणो, हेंच मनीसपण आमी ह्या दिसांनी आमी तुमी नोवेनां सुरू करतात वा चालू आसात ही सायबीण मायची. ही सायबीण माय आमकां जायते भाशेनी देख जाता. आनी आयज आमी घरा वतना आमी जाणा फाटल्या दिसांनी आमची इगोज परत आमी उक्ती केल्ली. परत आमकां मिसां मेवताली. पूण एक वस्त हांव तुमी पळयतालो, जायती आवय बापूय मिसाक येतालीं पूण भुरगीं मिसाक येनासलीं. न्हय भुरगीं यूथ पसून मिसाक येनासले. इतलो आमकां अवकाश मेवता तरी पूण आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटी ओगडायतात. कित्याक ताका जाय मोबायल. आख्खी रातभर मोबायलाचेर आसतात आनी सकाळीं उठोंक तांचे लागीं जायना. म्हज्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत आमकां न्हीद पसून पीक आवर्स आसतात. 12 ते 3 वरां आमकां एकदम गरजेची. ही न्हीद आमकां एकदम गरजेची. ही जावन आसा पीक आवर्स. ही आमी इबाडची न्हय. आनी खरीत भाशेन तरणाट्यां लागीं, भुरग्यां लागीं मागता, मोबायल चड यूज करनाकात. ही न्हीद तुमी इबाड करनाकात. कित्याक तुमचें जिवीत तुमी सांबाळूंक जाय. आनी ते भाशेन जायतीं आमी पळयता ही भुरगीं आयज वायट दोशीर पावल्यांत. ताका देव ना, धर्म ना, कांयच ना. आनीक असलीं आमची भुरगीं आयज काल जियेतात. म्हजो एकूच उलो, संवय करिनाकात. आतां इस्कॉलां बंद पडलीं, स्कुलांत ही संवय मोडूं नाकात. टायम तो टायम दवरात आनी टायम सांबाळूंक तुमी शिकात. हेंच आमकां गरजेचें. जरी तर तुमचे आवय बापूय मिसाक येता जाल्यार आवय बापायन येताना भुरग्यांकूय मिसाक घेवन येयात. भुरगीं न्हिदता जाल्यार
हांव म्हणटलो आसलो उदक पुसान तांचेर घालात आनी हाडात, कित्याक पयलो देवाचो मोग तांकां दाखोवयात। आनी हेंच करून जायतीं आयचीं भुरगीं फाटीं सरतात आनी फाटीं आसात। एक आवय खंय सकाळीं मागणें करता, एक आवयन खंय सकाळीं उठोन आपल्या कुटुंबा पासत मागणें करूंक जाय, जावं तें चालतें मागणें जावं तें तीस। एक आवयचें काम सकाळीं उठोन आपल्या कुटुंबा पासत मागूंक, पूण रातचें मागणें न्हय आवयचें, पूण रातचें मागणें जावंक जाय खंय बापायचें। रातचें मागणें बापायन चलोवन व्हरूंक जाय, बापायन हें मागणें सांबाळूंक जाय। आनी तेन्नाच की देवाचो आशिर्वाद तुमचे कुटुंबाचेर आसतलो। आमचे जायते दादले बरे हुशार आसात, जेन्ना कुटुंबा भितर सरलो म्हणटच ते विचारतात, तेच जालो, हांव परत दुकानाचेर वेतां, हो पयलो वचोन इल्लो परत तो विचारता। असले आमचे बापूय आसात, तांकां तेर्साचो ओर मागण्याचो मोग ना। आयज आमचें कुटूंब बरे भाशेन जातलें जाल्यार, देखीचें जातलें जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकोवन दिवंक जाय आनी भुरग्यांक बरे भाशेन इगोर्जींत हाडूंक वावरूंक जाय। हें जावन आसा जबाबदारी एक आवय बापायची। ही आवय बापायन ही जबाबदारी आपल्या लग्नाक दिलेली, ती भुरग्यांक तुमी शिकोवंक जाय। न्हय भुरग्यांक घराक दवरचे सुवातेर, पूण भुरग्यांक मिसाचो मोग तांच्या काळजान घालूंक जाय। ही जावन आसा जबाबदारी एक आवय बापायची। आनी ह्या दिसांनी आमी आसा, असले परिस्थितींत आमी आसा, जावं दी सायबीण माय वतली एक मनीसपणाची वस्तरी, आमी हें मनीसपण आमी सोदून काडुया आनी दुसऱ्यांक आमी गोरजांक पावुया। कोवीड जालें म्हूण भिवची गरज ना, पूण जायते भाशेनी आमी तांकां आदार करूंक जाता, जायते भाशेनी आमकां तांकां पावूंक जाता। आमी जरी तर आमकां घरानूच राव म्हणल्यात, पूण आमी जायते भाशेनी उठून भायर सरून दुसऱ्यांक गरज आमी करुया। हें सायबीण मायन आपले जिवितांत केलें, एक मनीसपणाची वस्तुरी कशी ताणें आमकां दाखोवन दिलें, तर आमी मनीसपण जावुया। हेंच मनीसपणाचें मनशां आमी जावुया आनी तेन्नाच की देवाची कृपा बळ आमकां मेवतलें। तर हीच कृपा हे मिसांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागून घेवया आनी हे सायबीण माय फुडें घालून तिचे आसऱ्या काळ आमी आसा, तीच आमकां सांबाळटा, पोसता आनी राखता। तिचेच मोजतीन आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवूंक वावरूंक ह्याच मिसांत थोड्याच वेळान जेजू आमकांच मोडून आपल्याक दितलो। ह्याच जेजूक आमी घेवूंक शेवूंक आयती जावुया। आमेन। दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गावुया C20। Kalwaracoju onotapa Wyjdzie poron Adasata Dużo smokalput Do wyjdojta Taka je płota I grozmata Mogal papa Dojalo dren I bedoni Manontunge I bedoni Manontunge म्हज्या भाव बिंदू म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके सोबेच्या देवाक सविस्तर मानून घेवं। देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मृतायन जल्म घेतना तिची आंकवारपण इबाळूंक ना,
पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणान घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी वशें आमचे भेटोनीन तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वज्या पोत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बाग्योत आंकवार मोरेचो भक्तीन आयज आमी उगडास कोत्ता. तुजे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवालाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वोडटी तुजी वेंचमिता. सवकाळी मनशातायन कितली ओपिरमीट तुजी दयालाय. तुजी ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी वसो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालोय. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयचो उसर्गी तुका सोयचो सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयचोय उसर्गी तुका सोयचोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडिणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरून सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाटाचो गोड पोहर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी बोलोन जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मन्नाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जे चिकूट रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरमसो धरून मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयण्याची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सुमेस्तांची दया करून मागता आंकवार में देवाची माई सांगती बागेवन जेती सोपोती बागेवन दोन दुतांत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूतायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोरवशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांत म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कडेन शुगवेदां ती म्हजी सुटणी आसूं जावं तुजे काकली म्हज्या आत्मा तशी स्क्रीन भलायकी नकळत दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांत आपयल्या हांव ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावया. D27. Tu sur poro roznar mozo doni goro. Soglia casa nismuk tuzo ave sodas korum favor. Moja deva tu sur poro roznar mozo doni goro. Soglia casa ave sodas korum favor. Deva tuja moga glata kalis moje tu kadita. Deva tuja moga glata kalis moje tu kadita. प्रार्थूया. कोणवालया बापा बागयोत आंकवार मरेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यान देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. आत्मीक कमुन्याचे मागणें. मोगाळ जेजू भोव पवित्र संस्कारान
तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे अमोळीत मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोट सोडून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे फेस्ताचे मीस जातले मायेच्या 15 तारखेचेर सकाळी 9 वरांचेर दबाजीक मीस. आनी हे मीस प्रायम TV ह्या चॅनलाचेर आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मिसाचे मांडवळ केल्ल्या वयलो वाडो, तिंटो, नंदुर्ले, कोस्टी, तारीपोंटो, मारागाना ह्या समुदायक, तशेंच फाल्यां मिसाची मांडवळ करपाक काद्याबाग, पांगाळ, कोरकटे घाट. सर्गींचे राणये, सोर्गीचे राणे, सोर्गीचे राणे, कुशल बोरीजा, कुशल बोरीजा, सोर्गीचे राणे, सोर्गीचे राणे, कुशल बोरीजा, कुशल बोरीजा. Alleluia, 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 Alleluia.
आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया T20. David, Vadia Poridu, Marilu Dedai, Marilu Dedai, Ake Pitvici, Surya Poridu, Rani Pozoltai, Rani Pozoltai, Tupa Poridu, Tuja Gunazo, Dum Dum Shipraitai, Dum Dum Shipraitai, Tuja Payashi, Pormozayazo, Sogliam Povojtai, Sogliam Povojtai.